दिसूं की दिसाना एक लाईट घालून जाऊन कळली बरं शिक्षा ही कोणाडे सांगचे अलो गो फाल्यांत हांव तुंतू वच गो अंगडी कनी थंय इनासा म्हणटा हांव म्हणे वसाना ते मेरी बायक ती पयल्यांत राखताली हांव म्हणे फाल्यांत हांव वचो म्हणटा वसाना म्हज्या कडेन जावचें ना गेल्ले सारकें येना हांव अंगडी करता वसाना आनी म्हज्या कडेन सांगचें येनाका काल तुका सांगलें न्ही गो सॅलरी जावन येता सांगलें आतां कोणे पयशे दिले तुका तितले सांगले उपरांत तुका रावोन जातें नागी हां म्हाका सांगना तुंतू वसाना इनासा म्हाज्या अंगडीक आनी मेरी बाय कडेन फाल्यां सावन हांव त्या गेटीच्या भायर वसाना जाय जाल्यार काम करना जाल्यार बोस दिशी ती केरळाची पुरा मिझोरामाची पुरा नागालँडची पुरा खंयचे खंयचे हांगा येवन शिकतात आमच्या क्रिस्तांवच्या मार गोत्तागी शिकोवंक वच नाका खंयचे खंयचे गांवची येवन हांगा इतली कॉलेजी पुरा आसात इतले शिकाप जोडटात कामाक गेल्ले फाटी आयला थंय काम करिनातले हांगा करीत घरान कितले करताय गो तूं काम पळयता पळय दोळे सोडून तांणी पुरा रावतात न्ही हांगा तांणी व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलां वचून खावन येतात म्हाका तूं पयशे दिताय गे आमी येता खावंक कॅनरा बँकाचे लॉन पुरा काडन हांवें इतले पयशे पुरा हें करन आतां हांवें ते कशे भरचे तुवें शिका जेवन न्ही हांवें हें केल्लें काम करी जे म्हणून म्हाका तकली उखलूं नाका तुजें पोरपणां येवंक सुरू जाल्या उपरांत ना गे म्हजी तकली पुरा सगळी पाड जावन गेल्या आनी हांगा काल करताय गे म्हाका गोत्तो ना हांव मनी खंडीत गेटीच्या भायर येची ना मेरी बाई सालारी इनासामी सालारी तांकां तुंत जाप दी आनी म्हज्यान जावचें ना तुका हांवें कशें पसचें गो असले पयशे पुरा दिले आनी हांवें तुका कशें पसचें म्हाका कळना मम्मी हांगा तो आमी भितर या प्लीज सगळं पळयतात या एक पटी भितर या भितर न्ही गो तुजें पॅन कार्ड मोडून घालता जायती म्हाका लज दिसता तुका भितर आपण व्हरूंक आयला आनी हांगात राव आज येता आंगणांत तुवें रावाजे हांगात दीस पाशार कर तूं भितर येनाकाय तूं म्हाका लज दिसता तुका पळोवंक हांवें खंयच्या तोंडान तुका पळोवचें इतले माथे बोर म्हज्या माथ्यार आसा ताचे इड्यान तुजें एक वजें ती केरळाच्या हांगा येवन त्या पिजेनी बरा रावून दिल्लें खावून कशें शिकतात कितले बरें करून शिकतात तांकां गोत्ता आसा तांच्या आवय बापायक पसिजे म्हूण तुका ते बरें आसा गे तुका एकत तूं नांगी ल्हानता म्हणून तूं काम करिनातलें आतां तुका तेंत उबे येचे उबे येवचे उबे येचे उबे येवचे ಎಂತ तुका दुसरें पडोवन असो ना काले चिंताय गी म्हाका गोत्तो ना ह्या संवसारार जाता काय तूं हेका करता काय म्हजी मर्याद पुरा काडली तुवें आनी कशें हांवें जियोवचें म्हाका कळना थंय म्हाका जायना म्हूण सांगल्यार हांव आयिल्ली न्ही हांगा आतां तूं काले सांगताय काम करूंक तें हांव करता ना कोडयाळान खंय ल्हानशें काम मेळ्ळ्यार करतात तुका पयशे हाडून दिता कोडयाळान तुका कोण काम दिता गो कालें काम करताय कोण सांबाळ दिता ते म्हाका येवचे ते गृहलक्ष्मीचे 4 म्हयन्याक भेटे आयल्यारय जालें तें येना जाल्यारय जालें ताच्या इड्यान तुज्या हाका हांवें राखून रोवलें तुवें इतलें पुराय केलें आनी कोडयाळान काम करता गे आनी कोडयाळ एक वसान आसता तुवें बाकी उरला आनी एकली कार्मीन बाई सारून दी ते कोडयाळ काल्या कामा येता घेवन मम्मी नुस्त्या काले केला आज तुवें नुस्त्या मीठ मिरसांग केल्या गो जाय जाल्यार का सांगलां हांवें व्हडल्या फोनार हांव मीठ मिरसांग जाल्यार जेवता मम्मे म्हणून आतां नुस्त्या घाले केलाय नुस्त्याक सोडून हांव खंयचेंच करिना तुका गोत्ताय गे तुका पळयतना म्हाका राग येता सगळ्यांची भुरगीं शिकून खंय खंय पावलीं असो एक हंकार पळया आसतीत हें बरा पोर इतलें पुरो नवें काणयोन दिलां इतलें वस्तर काणयोन दिलां कितलो पयसो खर्च जाला आतां फाटी आयलां रावलां पळय दिसता पळय तें उती मार्गादेगेचेर रावल्ल्या बरी व्हरून गेलां आनी आतां आयलां फाटी परतून जाय जाल्यार हाडन भितर ये ना जाल्यार हांगात न्ही दे म्हाका कांय तुज्या विशयान पडोवन असो ना तुज्या विशयान उलोवंक नाका म्हाका तुका पळयता म्हाका राग येता गोत्ता गे आनी आज तावन म्हाका न्हिदी पडना घेवन पोर तावन तूं पडनातलें आनी आज तावन न्हीद तूं पडना म्हाका काल पुरा केलें तुवें म्हाका म्हणजे तोंड दुसऱ्यांक दाखयनातलें बरें केलें तूं